सरकारान फाटल्या 23 नोव्हेंबराक काडिल्ले कळंगूट कानोळी ड्राफ्ट ओडीपी प्लानाक पंचायतीन हायकोर्टात हरकत घेतिल्ली. ओडीपी प्लान थारायतना पंचायतीक विश्वासात घेतिल्ले ना म्हूण आर्ग्युमेंट घाल्लो. भारताच्या संविधानीक तरतुदी प्रमाण ओडीपी प्लान हो पंचायतीन तयार करप आनी उपरांत तो जिल्हा पंचायतीक सादर करून तांच्यांनी तो डिस्ट्रिक्ट प्लॅनिंग कमिटीक दिवंक जाय. उपरांत सरकारान तो मान्य करप आसता अशें पंचायतीन आपल्या अर्जात म्हळां. एनजीपीडीएक ओडीपी तयार करपाचो अधिकार ना. मात जर टीसीपी कायद्याचे कलम 29 प्रमाण एनजीपीडीए ओडीपी तयार करता जाल्यार तांच्यांनी पंचायतीक विश्वासात घेवपाक जाय. मात कळंगूट कानोळे पंचायतीचो ओडीपी थारायतना एनजीपीडीएन पंचायतीक विश्वासात घेतिल्ले ना आनी ताका लागून तो नेमात बसना. ओडीपी बेकायदेशीर असो हायकोर्टा मुखार पंचायतीन आर्ग्युमेंट घाला. कळंगूट पंचायतीन ड्राफ्ट ओडीपी नोटिफिकेशन कडेक दवरून नव्यान ओडीपी प्लान थारावचो म्हूण हायकोर्टात मांडला. हायकोर्टान आतां सरकार आनी एनजीपीडीएक सप्तका भितर जाप दिवंक लायल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.